परदेशांतल्यो सुटयो आनी डेस्टिनेशन वेडिंग्स बदला देशांतर्गत पर्यटनाक प्राधान्य दिवचे अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नागरिकांक आवाहन केल्लें। हें आवाहन गोंयच्या पर्यटन उद्देगा खातीर समाधानकारक थारिल्ल्याचें कळटा। गोंयांत देशी आनी विदेशी पर्यटकांचो आंकडो सातत्यान वाडत आसा असो दावो पर्यटन खात्यान केला। 15 मे सावन फाटल्या 2 सप्तकांत राज्यांत पर्यटकांचो आंकडो बरोच वाडला अशें कळटा। पळयात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परदेशांतल्या सुटयो आनी डेस्टिनेशन वेडिंग्स बदला देशांतर्गत पर्यटनाक प्राधान्य दिवचें अशें नागरिकांक केल्लें आवाहन गोंयच्या पर्यटन उद्देगा खातीर समाधानकारक थारत आसा। संवसारीक स्तरावेलो संघर्श, विमान सेवांचेर परिणाम आनी विजा संबंदीत प्रस्न आसून लेगीत गोंयांत देशी आनी विदेशी पर्यटकांचो आंकडो सातत्यान वाडत आसा असो दावो पर्यटन खात्यान केला। गोंय फकत दर्यादेगाचें राज्य न्हय तर सांस्कृतीक, आध्यात्मीक आनी दायज पर्यटनाचें म्हत्वाचें केंद्र म्हूण उदरगत जायत आसा अशें खात्यान नदरेक हाडला। पावसाळ्यांत गोंयची सोबीतकाय वेगळ्याच रुपान दिसून येता। दूधसागरा सयत राज्यांतले वेगवेगळे धबधबे, पाचवे गांव आनी सह्याद्रीचो सैम पर्यटकांक आकर्शीत करता। ह्या पर्यटन थळां मेरेन पावपा खातीर सोपे रस्ते, सुरक्षेचे उपाय स्थापन करपाचेर भर दितात। इतलेंच न्हय तर गोंयच्या गिरेस्त इंडो पोर्तुगीज दायजाची वळख करून दिवपी गायडेड विलेज वॉक हेरिटेज टूर सुरू करतात। 15 मे सावन फाटल्या 2 सप्तकांत राज्यांत पर्यटकांचो आंकडो बरोच वाडला। ह्या काळात पर्यटन वेवसायिकांक बरो वेवसाय मेळ्ळा आनी थळाव्या अर्थवेवस्थेकय व्हड आधार मेळ्ळा। पयलीं सुटयेच्या दिसांनी जायते पर्यटक परदेशांतल्या पर्यटनाक प्राधान्य दिताले, पूण सद्याचे परिस्थितीत जायत्या राज्यांतल्या पर्यटकांनी गोंय हें आपलें पसंतीचें पर्यटन थळ म्हूण वेंचून काडलां। गोंय आतां फकत सन एंड सँड पर्यटना पुरतो मर्यादीत ना अशें पर्यटन खात्यान स्पश्ट केल्ल्याचें मुखार आयलां। शेतां, धबधबे, गांवगिरे पर्यटन आनी पावसाळ्यांत सैमीक सोबीतकाय आशिल्ल्यान गोंयांत वर्सभर पर्यटकांक आकर्शीत करपाची तांक निर्माण जाल्या। ते खातीर 365 दीस पर्यटनाक गोंय तयार आसा असो विस्वास पर्यटन खात्यान उक्तायला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।